Join Korea Act A28. Sorves ora chamana novegit rosun gaya amchikati rosurya tahane korunda toya Sorves ora chamana Sonto salehegit gaita Sorves ora chamana Sonto salehegit gaita बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळे आसूं बाबा भयणीनो केन्ना ना केन्ना आमी दुयेंत पडटा आनी आमकां पेकोवणी जाय पडटा आयच्या शुभ वर्तमानांत असलेंच कितें आमी आयकता पेकोवणी फावो करूंक जेजू आपलो हात लावन एके भाशेन पर्सनल टच हें लावन बरो करता पूण बरो करता तेन्ना मनशाची खोशी पळयता खरेंच ह्या मनशाक खोशी आसा जाल्यार आनी हे खोशे प्रमाणे जेजू ताका बरो करता आमची खोशी आमी दाखयता तेन्ना देवाक मानता तसलें आमचें जिवीत जावं आनी ही खोशी देवाक आमी दाखोवंक आनी आमच्या जिवितान पेकोवणी कसलीय ती जावं कुडीची ओतम्याची ही पेकोवणी आमकां जेजू लागीं मागया आनी मिसाची बेटेक फावो ते मनान तयार जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया सोम्या जेजू आमचें जिवीत जावंक ना बापाक केल्ली मोगाची भेटवणी आनी काळजांतली कोरी दिनवासणी बोगूस आमकां सोम्या काकूतकोर सोम्या जेजू आमच्या बाबा भयणी मुखार आमचें जिवीत जावंक ना बरे देगीचो दिलो उजवाड आनी बुजवणेचो आनी दिराचो आदार बोगूस आमकां क्रिस्ता काकूतकोर सोम्या जेजू तुज्या पवित्र आत्म्याचे पोदवेन आनी मिसार तीर जाल्ल्या तुज्या एकवटान जावं आमचें चावतें जिवीत बापाक मोगान केल्लें समर्पण आनी कोतकोतीत दिनवासणी जावं ती आमच्या बाबा भयणीक बरो आदार सोम्या काकूतकोर सोर पुर्ला देव आमची काकूतकोर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो प्रार्थया देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगांत तूं तीर करताय तांच्या जिविताच्या सोर घोडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याचें एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप अब्राहमांक 99 वर्सां आसलीं तेन्ना सर्वेस्पोर ताका दिश्टी पडलो ताणें ताका म्हणलें हांव शादाय म्हणजे पर्वतांचो देव म्हज्या दोळ्या मुखार चुकी विणें चल देवान आनीक अब्राहमाक सांगलें तूं म्हजो करार सांबाळटलोय तूं आनी तुजे फाटल्यान येतली ती तुजी संसद पिणकेचे पिणकेंत म्हजें आनी तुजें मदें म्हज्या आनी तुजे फाटल्यान येतले तुजे संस्थी मदें
तुमी करार सांबाळूंक जाय तो हो. तुमचे मदें दादल्या लिंगाच्या सगल्यांची सुनोत करूंक जाय. आनीक एक देवान अब्राहमाक म्हणलें, तुजे पोतिनीक सारायक हे फुडें तूं आनीक साराय म्हणचो नाय, पूण सारा. हांव तिचेर आशिर्वाद घालतलो आनी ती तुका एक पूत दितली. हांव तिचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तिचे तावन राष्ट्रां उत्पन्न जातलीं. पोरसांचे राजा तिचे तावन उपजतले. अब्राहम साश्टांगी पडलो आनी हांसून आपणाच भितर म्हणूंक लागलो, 100 वर्सांच्या दादल्याक भुरगें जावंक शकता आनी 9 वर्सांक पावलोली सारा आतां गोरबेस्त जायत. अब्राहमान देवान म्हणलें, इस्मायल तुजे मुखार जियेल्यार पुरो. पूण देवान ताका सांगलें, ना, साराक तुजे बायलेक एक पूत जल्मतलो आनी इजाक म्हूण तूं ताका नांव दवरतलोय. ताचे कडेन हांव एक करार करतलो, सासणाक तोखता तसलो करार. आनी हांव ताचो आनी ताचे उपरांत येतले संस्थेचो देव जातलो. इस्मायला विशीं हांव तुजे मागणें आयकलां. हांव ताचेर आशिर्वाद घालतां आनी ताका सुफळ करून ताची संसद वाडयतलो. तो 12 कुंवरांचो बापूय जातलो आनी हांव ताचे एक व्हड राष्ट्र करतलो. पूण फुडल्या वर्सार ह्याच समयार सारा इजायाक जल्म दितली आनी ताचे कडेन हांव म्हजो करार करतलो. अब्राहमा कडेन उलोवन जातोच सर्वेस्पर ताचे सोरसिल्लो कोट सोडून वयर गेलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. जबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कोश्टांचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस्त जातलोय आनी तुजें सगलें बरें जातलें. जबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफळ दाकांचे वाडी पोरी फुलतली तुजी घरकान्न. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजी. जबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असले बाग फावो जातले. सगल्या तुज्या जिवितांत सियोनांत तावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस्त जाल्ल्या जेरुजल्यांत तुज्या नातरां पोत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. ताणें आमच्यो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिको आपणाचेर घेतल्यो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परपरेन जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू दोंगरावेलो देंवल्या उपरांत लोकांच्यो उरपोंची ताचे फाटल्यान गेल्यो. तेन्ना एका कोडकारान लागीं सरून ताका नमस्कार केलो आनी म्हळें, सायबा,
तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो आनी म्हळें, होय म्हाका जाय, तूं नितोळ जा. आनी त्याच वेळार तो कोणांतलो नितोळ जालो. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकूच सांगूं नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय आनी तांकां हें सोत तावें जावचे खातीर मोइजेसान फर्मायलोलें दान दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. बाबडिलो, आमचे गोंयचे संस्कृतायेन कोणूय आमकां भेटलो जाल्यार देखून आमचो गोंयचो सोयरो आमकां रोखडोच हात दिवंक येता ताका, वो बेज दिवप, आंब्रास दिवप, हें आमकां आतवें न्हय आमचे संस्कृतायेन. पूण आख्खे इंडियेक अशें न्हय. इंडियेक आमी नमस्कार केल्ल्या भशेन हात जोडून एकामेकाक वीश करता. हें आमकां आगोड जालें आमचे हात दिवप वो दुसऱ्याक वेंग मारप. कोरोना वायरस आयल्या उपरांत आमकां दुसऱ्याक हात दिवंक आडकोड जावंक लागल्यो. वो एकामेकाक हे भशेन हो सेन्स ऑफ टच दिवंक आमकां ओदीक गोंयकारांक आगोड जाता. आयज जेजू शुभ वर्तमानांत आपलो हात विस्तारून ताका लायलो, ह्या कोडकाराक लायलो आनी ताणें ताका बरो केलो. हात लावप, सेन्स ऑफ टच म्हणटा तेन्ना हो गूण एकल्यांतलो दुसऱ्याक वेता अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. ती रोगतपाड जाल्ली वस्तुरी म्हणटाली, जेजूच्या आंगोस्त्राक म्हाका हातूच लावंक मेळ्ळ्यार पुरो. आमी जाणा एक ल्हान भुरगें एका आवयचो हात ताचेर आसता तें सुस्त न्हिदता. सेन्स ऑफ टच. आयज ह्याच उतराचेर नियाळ करतना जेजू लागीं आमी मागया, आमकांय हो हात लाय म्हणून. आनी हो हात लाय म्हणटा तेन्ना न्हय चल्ली फिजिकली, पूण उत्मीक वाटेनूय आमच्या ओतम्याक हात लाय, आमकां नितोळ कर. आमचे कुडीक हात लाय, आमकां कसलेंय तर कोड आसा म्हणल्यार वायट कितें आसा जाल्यार तें पयस काड म्हूण. असलो हो हात लावन आमकां नितोळ कर. पूण जेजू हें करतलो केन्ना, तेन्ना आमकां खुशी आसूंक जाय. सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूं येता, हे भाशेन ह्या कोडकारान म्हटलें. म्हणल्यार ताणें खुशी दाखयली भितरल्यान. इंग्लीश भाशेन आमची 2 उतरां आसा, आय वीश एंड आय एम विलींग. इट्स नॉट इनफ टू वीश, देवान म्हाका हें केल्यार पुरो, देवान म्हाका तें केल्यार पुरो. एम आय विलींग टू सबमीट मायसेल्फ. हांव म्हाकाच ताचे आधीन करूंक तयार आसा जाल्यार देव तें म्हजें सगळें करतलो. म्हणटच म्हज्याय जिवितांतल्यान हांवें देवाक म्हजो अयकार दिवप, म्हजी भितरली खुशी दाखोवप आनी देवाची खुशी आसा ती मानून घेवप. असलें मौन दवरल्याक आमकां मागुया आनी हो सेन्स ऑफ टच, हो आपलो गूण दुसऱ्यांक दिवप कोट्टातूय आमी दिवया. जायत घडये भुरग्यांचेर हात दवरून आमी तांकां आशिर्वाद दिता, देवाचो आशिर्वाद मागता. जायत घडये कोण जाणटी आसा तांकां हात दिवन वयर काडटा. जायत घडये कोण एकसुरींची येता तांच्या सांगाता हात धरून तांकां गोठाय वो आस्वासन दिता. खंय सोयीक मेळटा तेन्ना हो आमचो सेन्स ऑफ टच आमी दुसऱ्यांक दिवपाक.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यान आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो म्हणून आमी तुका भेटयता तरी तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उडो जातलो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यान आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकाचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालें दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक दिवण जातलो. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सत बलिदानी बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रार्थुया. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणेचो योजना मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजांची भक्ती हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सव्यास आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासिया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविधान आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कूड तुवें रोसलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसनां आनंदान करता तुजी सेवा पृथ्वीमेर तुका वाकाणटा थारोवन मेळ्ळली तुजी पोरजां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 गलबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान स्वर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय स्वर्गी तुका जय जय. बाबा रस्तो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणेक कोराराचें हें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेसू आमी उंडो घेता आनी कालसितलें पियेता तितलेय फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी चडवणेची कावस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलें आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बाबा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरोवचो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरजोळीत मुखां मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया करून आमी मागता. आंकवाद मारी देवाचे माये संगाती भगेन दर आनी सर्व काड तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोवली. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सर्वंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन वीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्वीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय जावं येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जैसान खाली आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां नगोच आनी आमकां तारणें पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया पुण्या जिवितान संवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशरात रेखता. तर आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. संवसाराची आमची खातीर कर. देवाचें शरीर संवसाराचें ही देवाची शेळी वस्त जेजू जाणें खोळकाराक पेकोवणी फावो केली. होच जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांत येता. ताका आमी घेता ती सुभागी.
सर्वेस्परा समेस्ताचे दोळे विश्वासान तुजेरूच लायलेले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पोवन दिताय. प्रार्थना. दयाल बापा, तुज्या पुताच्या उमळीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. सर्पदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायनाचो F23. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वायट कोतल्यांक बोगसूया. दुस्मानांक वेंग मारूया. जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया. एकाळीस मोनान चोलया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया.